एस्तेराच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी आपले पोरजेचो जीव संकटांत आसलो तो पळयून एस्तेर राणी सर्वेस्पराक शेरोणा गेली. सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक ह्या उतरांनी तिणें प्रार्थना केलें: म्हज्या दोन्या आमच्या एकल्याच राजा म्हाका पाव. हांव एकसुरी तुजे शिवाय कोण म्हाका आदार दितलो ना. म्हजोच जीव हांव आतां संकटांत घालूंक वेता. म्हज्या भुरगेपणार थावन म्हज्या घरांत म्हाका शिकयलां तें हांव विसरूंक ना. तुवें सर्वेस्परा सगळ्या राष्ट्रां मदली इस्रायल पोरचेक विंचून काडल्याय आनी सगळ्या पुर्विल्या लोकां मदले आमच्या पुर्वजांक सदां काळ तुजे दायज जावंक निवडून दवरल्याय. आनी तुजे बासावणी प्रमाणे तुवें तांकां वागयल्याय. सर्वेस्परा आमचो उगडास कोर. आमच्या आकांताच्या वेळा तुजे बळ दाखय. देवांचे राया आनी सोड पदवेदार दोनया म्हाका धीर दी. सिंवा मुखार हांव आसतलीं तेन्ना बुलयतात तसलीं उतरां म्हज्या तोंडांत घाल. ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो राग घाल आनी हे पुरी दुस्मानाचो आनी ताच्या बागेल्यांचो भस्म जावन दी. पूण आमकां तुजे पदवेन सोडय. सर्वेस्परा म्हाका पाव, कित्याक हांव एकसुरी आनी तुजे शिवाय म्हाका आदार दिवपाक कोणूच ना. देवाचें उतर हें: देवाचे बोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकल्ली. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब: तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकल्ली. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोगटा परस बरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकल्ली आनी म्हजें काळीज गोट केलें. म्हाका धीरान भरलोय. जबाब: तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकल्लें. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रुचलाय. आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब: तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकल्लें. उद्गार: निर्मळ काळीज देवा रचून घाल म्हज्या हट्यांत आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोष दी. माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें: मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. कित्याक जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा, जो कोण सोदता ताका सदांच गावता आनी जो कोण दारार मारता ताका सदांच दार उगडटलें. आपल्या पुतान उंडो मागलो जाल्यार ताका फातर दितलो आनी मासली मागली जाल्यार ताका सोरोप दितलो. असलो कोण मनीस तुमचे मदें आसा जायत? तुमी वायटोवीन जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाणत जाल्यार कितलो अदीक तुमचो सोर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतात तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना? म्हणटूच दुसऱ्यांनी तुमचे तांय खर्चे
म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्याताय सदांच करात. हें आसा शास्त्र आनी प्रवाद्यांचें शिकोण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल मागात आनी तुमकां मेळटलें. नियाळाक आदार. आमी मनशां आजकाल मागूंक केन्नाच लोजेनात. एका पसऱ्यार गेलीं जाल्यार रोकडींच आमी उदार मागता वो उलोवन उलोवन वाणपण करता. कपडे घेवंक वेता थंय आमी पयशे उणे करूंक मागता. फकत आमी हॉटेलान वेता थंय केन्नाच वाणपण करिना. वयल्यान आमी टिप्स दिता. कित्याक? देवाशी वेताना असल्याच मनान आमी वेताव काय? खरेंच आयज असलेंच आमचें धोरण जालां. कित्याक देव आमकां मागता तें दिना जाल्यार आमी रोकडेच वायट निर्णय घेता. देखीक धोरण सोडटा वो मिसाक येवपाचें वो मागणें बंद करता. वो आमी निराशी आसाव जाल्यार सुसायड पासून करता आनी जीव दिता. देव पसरकार वो कपडेकार न्हय. कित्याक ताणें आमकां रोचल्यान म्हणटोच तो आमकां कितें जाय वो नाका तें सगलें आपले खुशे प्रमाणे दिता. ताचेर आमी गुणगुणूंक जायना. अशी दारवंटो म्हणटात तो देवाचे येवजणे प्रमाणे चलूंक आनी देव दिता तें बरें वायट मानून घेवंक खुशालकायेन जिवंक वारूंक जाय. शुभ वर्तमानान जेजू बापाचो मोग आनी दयाळाय आमकां उक्ती करता. कित्याक जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताका बाप माग नासतना पासून फावो करता. फकत आमचो बावार्थ थीर आसूंक गरजेचो. मागणें आमचे मागणें थीरपणान बावार्थान जावंक देवाचेर विस्वास वाडूंक आमचेशी तूं राव जेजू.